प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16वो विसवूर वोड 24 ते 28 पर्यंत. Mathew chapter 16 verses 24 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलो करची खुशी आसता जाल्यार तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखडचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण जी कोण म्हज्या खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. तो सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जाय? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायचे मोहिमेन येतलो, आनी तेन्ना जण एकल्याक आप आपल्या कोडण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसात तांतली कांय जाणां आपल्या राज्यांत येतो मनशाच्या पुताक पळोवच्या आदी मरची ना. भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां जावन आसा वोड 24 ते वोड 28 पर्यंत. हांव परतून ह्यो वोडी 24 ते 26 पर्यंत वाचतां, कित्याक ह्या 27 वोडीर आमचो आमी नियाळ आयज करुया. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाच्याच खोशीची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. भाव भयणीनो, जेजू आमकां म्हणना की आमी एका कार्पिंतरा कडेन वचपाचें, एक व्हडलो खुरीस करपाचो. जो जेजू खुर्सार हुमकलो आनी आमचे पासत मेलो, तो खुरीस म्हणिना. तो आमच्या जिवितांत खूब आळको येवंक शकता. कित्याक आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून, आमी देवाचें उतर पाळटा म्हणून, आमी देवाचें उतर दिसपट्या जिवितांत कोत्ता म्हणून आतां आमच्या जिवितांत खूब आळकोळ येवंक शकता. कित्याक सैतानाक नाका. भाव भयणीनो, खूब लोक समजता खुरीस म्हणल्यार म्हजो घोव जो सोरोप येता, म्हजी बायल जी सगल्या कडेन दास करपाक वेता, भायल्यान क्लबां कडेन वेता, म्हजी भुरगीं आतां वाटेर भोंवतात, म्हाका दिसता हो म्हजो खुरीस. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, हें सगलें जाल्यारूय जी फळां आमच्या जिवितांत येतात ती हांवें बी म्हज्या जिवितांत घातलां त्या प्रमाणे म्हाका ती फळां मेळटात. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना म्हणटा आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें, आमी बरें करीत जाल्यार, देवाचें उतर पाळीतूय जाल्यार, आनी पाळूंक जाय, पाळीत जाल्यार म्हणल्यार न्हय, पाळूंक जाय, करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा, आमी उतर कोत्ता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, आमच्या वाटेन खूब आळकोळ येतल्यो आनी येवंकूच जाय. कित्याक आमी सैतानाची आड वेता आनी आमी तो खुरीस आमी उखलचो आनी जेजूच्या फाटल्यान येवंक जाय. जेजू 26-25 वडीन कितें म्हणटा? कित्याक जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण जी कोण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. तो सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशांक कसलो आदार? आमी भाव भयणीनो जेन्ना ह्या संवसारांत आसा, आमी फकत चिंता कितलीं बाटां, कितल्यो गाडयो, कितलीं घरां, कितले दुडू आमी एकठांय करतले. पूण आमकां फकत एक बाज जाय न्हिदपाक, थोडें जेवण जाय खावपाक आनी एक कुडीक आमकां थोडे कपडे जाय घालपाक. पूण आमी इतलें वावुरता, इतलें काम कोत्ता, इतलें आमी वावर कोत्ता की आमी जेजूचेर कसलीच चोत्राय दवरिना. आनी तेज्या उपरांत जेन्ना सगळी आळकोळ आनी त्रास येतात तेन्ना आमी देवा कडल्यान फाटल्यान धांवता. पूण तितल्या म्हणसर आमी आतां फोंडान पावपाचो वेळ पावला. सगळे दुडू आसून, सगळें ह्या संवसारांत जें आसून तरी कसलोच फायदो आमकां जायना. तेजे फुड्यान जेजू आयज जे वडीन हांव ह्या वडीचेर हांव नियाळ करूंक सोदता, जेजू कितें म्हणटा 27 वडीन? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाचे मोहिमेन येतलो आनी तेन्ना
जण एकल्याक आप आपल्या कोन्या प्रमाणे इनाम दितलो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारता, आमी एक भावार्थीचें जिवीत आमी दिसपट्ट्या जिवितान सारता, आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जियेता, एक दीस येतलो, आमकां सगल्यांक एक दीस येतलो, आमी मरण वेतले, आमकां मरण वेचेच पडटलें ह्या संवसारांची. आमी ह्या संवसारान रावपाक येवंक ना. थोड्या लोकांक मरपाची इतली भिरांत पडल्या, कित्याक ती नको, हे मेल्या उपरांत खी पावतली ती. पूण आमचे कडेन जेजू हा जाल्यार, पवित्र आत्मो हा जाल्यार, आमी ताचें उतर पाळटा जाल्यार, पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता जाल्यार, आनी पवित्र आत्म्याक जो सांगता तें आमी कोत्ता जाल्यार, आमकां मरणाची कसलीच भिरांत आसची ना. कित्याक एक दीस आमी जाणो, हे कुडींतल्यान आमी भायर येतकूच आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणांक जेजू बरोबर रावपाक पावतलें. आनी जेजू म्हणटा 27 वडेन, मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाचे मोहिमेन येतलो, आनी तेन्ना जण एकल्याक आप आपल्या कोरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. म्हणजे आमकां इनाम आसा जेजू येतकूच, तो येवपाचोच हा. पयली पाट जेन्ना येयलो तो एक शांतीचो राजा म्हणून येयलो, तो काकुतकायेचो राजा म्हणून येयलो. पूण जेन्ना तो येतलो तो एक जुजा भाशेन येतलो. आनी ज्या लोकांनी ताचेर बावाट धरूंक ना, जो ताका लोकांनी ताका पयस दवरला, आपल्या ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी एकदम वावरान पडल्यान, ताका देव नाका आसलो, एक दीस येतलो आनी तेन्ना जेजू आमकां नाकारतलो सासणाच्या सासणाक. आनी तेंच सांगता तो आयज. तो म्हणटा, जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे आयज चलता, ज्या लोकांनी, ज्या भावार्थींनी जेजूचें उतर आपल्या जिवितान पयलें दवरलां आनी तें पाळटा, तांकां इनाम मेळटलो. एक तर आमकां सर्गीचें सूख मेळटलें, पूण इनामूय मेळटलो. आनी देखून भाव भयणीनो, फकत आमी इनामां पासत न्हय, फकत एक सर्गीच्या राजा पासत न्हय, पूण आमी देवाचो मोग अनुभवला म्हणून, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी देवाचो शी मेन नासलेलो मोग अनुभवला म्हणून, आतां आमी ह्या देवा फुडें मोगान चलया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलया, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरया, त्या उतरा प्रमाणे चलया. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, एक दीस जेन्ना जेजू येतलो, आमकां इनाम मेळटलो, आमी सर्गीचें सूख भोगूंक पावतल्या. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरया, ती सजमणी घेवया. बिश्तो धर्म केलो, बिश्टें भटा भाशेन मागणें केलें, खूब तेर्स केल्ले, आमचें मन एका कडेन, आमची उतरां दुसऱ्या कडेन, कसलोच फायदो जावचो ना. आमचें मन, आमचें काळीज, आमची उतरां एके भाशेन बरोबर रावून आमी तें उतर आतां दिसपट्ट्या जिवितान पाडुया आनी खरेपणी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.